शारांतले महामार्ग रद्द करचे असो प्रस्ताव सार्वजनिक बांदकाम खात्यान सरकारा मुखार दवरला। या प्रस्तावाची फायल सध्या मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांचे मुखार आसा। महामार्गावेल्या बारांक वाचोवपाक भौशीक बांदकाम खात्यान हो निर्णय घेतला। राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग रद्द करचे असो प्रस्ताव दिला। सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा खातीर महामार्गावेली बार्रां बंद दवरपाची वेळ आयल्या। राज्यांतल्या मद्य विक्रेत्यांची हाजेर तोडगो काडचो अशी विनवणी केल्या। राज्य सरकारान ह्या नदी आपल्या पद्दतीन बार्रांक दिलासो दिवपाचो प्रयत्न केला। सुमार 1,500 बार्रांक दिलासो मेळ्ळा। पंचायत क्षेत्रांतल्या खुबशा बार्रांक सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा पासून मुक्ती मेळ्ळ्या, तरी महामार्गावेली खुबशीं बार्रां बंद दवरपाची वेळ आयल्या। राज्याच्या मुखेल शारांतले राज्य आनी राष्ट्रीय महामार्ग वतात, ताका लागून ह्या भागांतले बरेचशे बार्रांचेर संकट आयला। शारांतल्या भागांतले बरीचशीं बार्रां बंद जाल्यात। मडगांव, वास्को, फोंडे, म्हापसा, काणकोण ह्या भागांतल्यान वचपी महामार्गा खातीर बरीच बार्रां बंद दवरची पडल्या। ताजे खातीर बार्र वेवसायिकांक दिलासो दिवपा खातीर सार्वजनिक बांदकाम खात्यान प्रस्ताव दिला। सदर फायल मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांचे मुखार आसून ह्या प्रस्तावाक मान्यताय मेळपाची शक्यताय आसा। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।